फोंडें शहरात रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या पोरण्या गाडयांचेर फोंडें पालिकेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आपल्यो गाडयो व्हरच्यो म्हूण पालिकेन कांय दिसां पयलीं लोकांक उलो मारिल्लो, मात कांय गाडयो तशेच आशिल्ले. मंगळारा पालिकेन कारवाय करूंक गाडयो आपल्या जागेत व्हरून लायल्यात. मागीर ट्रॅफिका हेल्प घेवन एक 11 गाडयो आयडेंटिफाय केल्ल्यो ज्यो तश्योच आसात, लोक सोडून गेल्यात आनी बाकी लोकांक त्रास जाता, सो त्यो काडलेल्यो. ह्या फावटी आमी परत एक ड्रायव्ह करून 4 गाडयो लिस्ट केल्ल्या फूल, नाजाल्यार 4 गाडी ट्रॅफिक आनी क्रेन घेवन तेंच्यांनी हांगा हाडल्यात, शिफ्ट केल्यात त्यो. बाकीच्यो गाडयो लोकांनी हाडल्यात, सो टोटल 5 गाडयो हे केल्यात. लोक ह्यो अश्योच गाडयो पडलेल्यो आसा कितलीं वर्सां हालीं आनी बिल्डिंगे फुडें पडले आसा, सो बिल्डिंगेची जी पार्किंग लोकांक यूज करपाक ती ब्लॉक केल्या फ्री ह्यो जंक गाडयो दवरल्यात आनी सगळ्यात. सो आतां त्यो गाडयो तुमी ज्यो हाडून दवरल्यात तेजे मागीर तुमी कितें करतले? फुडलो प्रोसिजर ट्रॅफिक पुलिसांक आमी हें केला, रिक्वेस्ट केला त्यो रिलीज करपाचो कितें प्रोसिजर आसा. अदरवायज कांय जायना जाल्यार हालीं म्हाका दिसता कलेक्टरांनी एक स्टेप्स घेतलेले, लोकांक सांगून आयडेंटिफाय करून त्यो डिस्पोज करपाक फुडलो. त्यो लिफ्ट करपा लागून फाटल्या वर्सा जे म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेवन जवळ जवळ 20 वयर गाडयो सिटीन आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी हद्दीन आहात त्यो टो करून हांगासर ह्या ग्रावंडार हाडून दवरलेल्यो. त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय तेंच्यांनी ती मोहिमा ती कंटिन्यू दवरलेली आसा आनी पयर सुद्दां आमी पळयल्या की जायत्यो गाडयो ज्यो बंद अवस्थेन आसा आनी ज्यो खूब वर्सां जालीं ते एकाच जाग्यार खंय तरी रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरता, त्यो गाडयो ते जे पुलिसाची क्रेन आहा त्या क्रेनी द्वारा टो करून हांगासर म्युनिसिपल जाग्यार हांगा हाडून ते सद्या दवरतात. जेन्ना फुडें जी पार्किंग वेवस्था आहा थंय लोकांनी एबिडेंट गाडयो ज्यो आपल्यो आहा त्यो दवरच्यो न्ही असोय संदेश जो आहा तो चेअरपर्सनान ऑलरेडी लोकांक दिल्लो आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.